Suttka, chapter 6. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव फारोक कितें कोत्तां तें तूं आतां पळयतलोय. पोद्वेदार हातान तांकां धांवडायतलो. तो तांकां ताच्या देसांतलो बोलान भायर घालतलो. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर, सोर्व-podvedar देव कोसो हांव अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दिश्टी पडलो, पूण सोर्वेस्पोर ह्या नांवान हांव तुमकां porgôtt जालो ना. एकलोच सोर्वेस्पोर हांवें तांचे कडेन म्हजो कोrar-ui केला. ह्या वरवीं तांकां कानानाचो गांव दितलो म्हूण भासायलां. ह्या गांवांत तीं अजून पोकीं कशीं जिवन आयल्यांत. आतां हांव इस्रायल पोरचेचें विलाप आयकोतां. इजिप्तकारांनी तांकां आपले गुलाम करून दवरल्यात आनी म्हज्या कोराराचो उगडास कोत्तां. देखून इस्रायलितांक सांगात, हांव सर्वेस्पोर, हांव तुमकां इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतलीं सोडयतलो. म्हजो पोद्वेदार हात तांचे वयर उबारतलो आनी हांव तांची खरी नीत करतलों. हांव तुमकां म्हजी परजा करून घेतलो आनी हांव तुमचो देव जातलों. आनी हांव तुमकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलीं सोडयतां तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळून येतलें. अब्राहमाक आनी इजाकाक आनी जाकोबाक हांवें चोबे माजार भास दिल्या त्या देसांत तुमकां हाडून पावयतलो आनी हो गांव तुमचें खास दायज जातलें. हांव सर्वेस्पोर. मोइजेसान हें सगळें इस्रायल पोरचेक कळीत केलें, पूण तीं ताका कान दिवंक तयारूच नासलीं, कित्याक तांचें मोन आनी बोल त्या मारेकार गुलामपणान विरून गेल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल पोरचेक ह्या गांवांतली सोडून दिवंकूच जाय म्हूण तूं वच आनी इजिप्ताच्या राजा फारोक सांग. पूण मोइजेस सर्वेस्परा मुखार उलयलो आनी म्हणलें, पळय, इस्रायल पोरचेन म्हजें आयकूंक ना, तर म्हज्या असल्या मेल्ल्या ओंटांच्या मनशाक फाराव कसो आयकतलो. इस्रायलितांक इजिप्त देसांतलीं भायर काडूंक सर्वेस्पोर मोइजेस आनी आरोन हांचे लागीं उलयलो आनी तांकां इजिप्ताच्या राजा फारावशीन धाडले. ह्या म्हणल्यार कुटुंबाचे मुखेली. इस्रायलाचो मालगडो र्युबन हाचे पूत हानोक, पालू, हेज्रोन आनी कार्मी हीं रुबनाचीं कुलां. सिमेयोनाचे पूत जेमुएल, जामीन, ओहाद, जाकीन, जोहार आनी शाऊल. हो निमाणो कानानीत अस्तरेचो जल्मलो. हीं सिमेयोनाचीं कुलां. हीं जावन आसात लिवायच्या पुतांचीं नांवां तांचे पिळगे प्रमाणे: गेर्शोन, कोहात आनी मेरारी. लिवाय 137 वर्सां जियेलो. जेर्सोनाचे पूत लिबनी आनी शिमेय आनी तांचीं कुलां. कोहाताचे पूत अम्राम, इजार, हेब्रोन आनी उजियेल. कोहात 133 वर्सां जियेलो. मेरारीचे पूत महली आनी मुशी. हीं सगळीं लिवायचीं कुलां आनी तांचीं सोसोत. अम्राम आपल्या बापायचे भयणी कडेन लग्न जालो. जोकेबेद तिचें नांव. हिका आरोन आनी मोइजेस जल्मले. अम्राम 137 वर्सां जियेलो. इजाराकाचे पूत कोरा, नेफेग आनी जिक्री. उजियेलाचे पूत मिशाएल, एलजाफान आनी सित्री. अमिनादाबाची धूव आनी नासोनाची भयण एलिशेबा हिचे कडेन आरोन लग्न जालो. तिणें ताका नादाब, अबिहू, एलियाजार आनी इथामार हे पूत दिले. कोराचे पूत आसीर, एल्काना आनी अबियासाप. हीं कोराचीं कुलां. एलियाजार आरोनाचो पूत पुतियेलाचे धुवे कडेन लग्न जालो आनी हिणें ताका फिनेस दिलो. हे जावन आसात
लिवायचे कुटुंबाचे आनी कुलांचे वडील. मोइजेस आनी आरोन हांकां दोगांयकूय सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांक आनी तांच्या सांगात्यांक इजिप्तांतली भायर काडात. आनी हांणी इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर सोरूंक सुटका दी म्हूण इजिप्ताचे राजा फारावक सांगलें. सर्वेस्पोर इजिप्तांत मोइजेसा लागीं उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर. हांवें तुका सांगलां तितलेंय इजिप्ताच्या राजाक फाराव कोलीत कर. पूण मोइजेसान जबाब दिलो, हांव मेल्ल्या ओंटांचो मनीस म्हूण तूं बरें जाणय. तर फारावन म्हजें कित्याक कानार दवरचें? देवाचें उतर हें.